सांगपाचें म्हणलें जाल्यार जेन्ना आमकां 20-21 तारखेक आमकां केसी मेळपाक लागल्यो, फर्स्ट केस सांगच्यान स्टार्ट जावपाक लागले, तेन्ना आमचे हेल्थ वर्कर्स जे आसा आमचे एरियेक काम करता ते इमिडिएटली हांगा एरियेक आयले. ताजे बरोबर आमची फूल टीम आयली. आनीक हांगा आमी पयलीं पळयलें जाल्यार हांगा मेन थिंग म्हळ्यार हांगा इफेक्ट जावपाचें कारण जाल्यार हांगा उदकाची शॉर्टेज अशें दिसता, कित्याक हांगा प्रत्येकट्या हांगा गांवांक न्ही उदकाची बॅरल भरून दवरले आसा. आमी ते पयलीं बॅरल पळयले जाल्यार आमी लोकांक जेन्ना विचारलें जाल्यार ह्यो बॅरल कित्याक तुमी भरून दवरला, तुमकां उदक सप्लाय सारकी ना काय कितें, जाल्यार ते म्हणपाक आमकां उदक सप्लाय आसा, पूण आमी इमर्जन्सी जेन्ना आमकां सप्लाय जेन्ना सारकी जायना तेन्ना आमकां आमी हें उदक व्हरता म्हणून. पूण प्रत्येक बॅरलान न्ही सगळ्यान वेवस्थीत हें केल्लें आसा, कवर केल्ली आसा. पूण सपोज एक 10 बॅरल आसा तातूंतले 1-2 बॅरलांक आमकां जे कपडो धांपला नासलो तो मेळ्ळो, आनीक तातूंत ऑलरेडी मॉस्किटो जावन उडोवन गेल्लो मेळ्ळो, म्हळ्यार एडल्ट मॉस्किटो जावन उडोवन गेल्लो मेळ्ळो. आतां कितें जाता, जेन्ना आमकां हें कळ्ळे नंतर आमची फूल टीम हांगा काम करपाक लागली. जवळ जवळ 20-21 तारखेसान टील आज 30 तारीख, आमी जवळ जवळ 10 दीस हांगा काम करता. कितली केसीस जाला रिपोर्ट? ऑलमोस्ट कितें जालां, हांगा जिलतावाडी आमकां जवळ जवळ 7-8 केसीस जाल्यो, 8-9 केसीस जाल्यो. आनीक बाकीच्यान कितें जालें, हांगा नियर बाय गांव आसले कारणान लोकांचें मायग्रेशन हांगा आयलें, थंय गेले. आनी सकयल हांगा चावडी म्हळ्यार हांगा 1-2 शॉप आसात, जे जनरल स्टोर एक आसा, बार आसा. पूण लोकांचे येवपाचें वचपाचें जावं दुकानार कितें घेवपाक येवपाचे भुरगे, म्हळ्यार तशें करून ते इफेक्ट जाले. म्हळ्यार आमी तांकां विचारले कडेन ते म्हणपाक लागले ना तुमी खंय हांगा जिलतावाडी आयले काय कितें, तर ते म्हणटा आमचें वचप येवप सारकें चालूच आसा. आमकां मेळ्ळें कितें, तळ्यांक मेळ्ळी, सातोर्ले मेळ्ळी, बुपरा मेळ्ळी, 1-2 केसीस. पूण रिलेटेड टू कितें हो गांव लागीं आसल्यान ते केन्ना येता, नॉर्मली ते सदां येता. टोटल गांवडोंगरी पंचायती कितले आतां केसीस? टोटल गांवडोंगरी पंचायती आमकां जवळ 13 सुमार मेळ्ळ्यो. 13-14 मेळ्ळ्यो. हय, 13-14 मेळ्ळ्यो. ते आतां कशें आहा कंडिशन पेशंट्सांचें? पेशंटाक कंडिशन बरी आसा. म्हण तेंच जालें, जेन्ना आमी हांगा एरियेक आयले पळय न्ही तेन्ना आमी लोकांक सांगलें, ताजे नंतर लोक अवेअर जाले. कितें काय म्हळ्यार बाबा हें कितें तरी आसा, आमकां फुडें कितें तरी जावपाक शकता म्हण. अशी आमी खूब तरी हिस्ट्री घेतले कडेन तेंगेले अशें आसा, कितें काय म्हळ्यार ते थोडे पयलीं प्रायवेट डॉक्टरा फुडें गेले. प्रायवेट डॉक्टरान तांकां बाबा त्याच टायमार जर तांकां हेल्था वचून तुमी ब्लड चॅक कर म्हटलें न्ही जाल्यार हो इतली कंट्रोलाक येत आशिल्लो. सो ताणें आपले परीन तांकां ट्रिटमेंट घातलो आनी तांचे थोड्याचें कंडिशन वर्स जावपाक म्हळ्यार थोडे जीएमसीक पावले. सो कंडिशन वर्स जाता की मागीर? वर्स्ट मागीर ताणें आंगार सोंसलें. आंगार सोंसलें आमचें कितें आसता, आमचे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कितें आयले, आमचो लॅब आसता अप टू 4:30 पसून आसता. ताजे नंतर आसता कितें डॉक्टर रिस्क म्हळ्यार कितें मागीर अशें जाता, कितें काय म्हळ्यार तुमी मडगांव धाडला कित्याक. सो त्या कारणाक लागून थोडेशे पेशंट आमी डॉक्टरान तांकां रेफर केलो. सो थंयच्यान ते सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक गेले आनी थंयच्यान ते मागीर जीएमसी गेले. तांची कंडिशन ओके आसा, ते निवळून घर पावले. पूण हे कंडिशन जावपाक नज आशिल्लें, कित्याक तेमी जर त्याच टायमार जर काणकोण हॉस्पिटलांत येवन जर ब्लड चॅक केल्लें न्ही. पूण ह्या दिसान जे आसा पळय न्ही ते तशें जायना, कित्याक आमी येवन तांकां फूल मोटिवेट केला, तांकां आयसी केले, तेंगेले बिहेवियर चेंज म्हळ्यार तांकां सांगलें. प्रत्येक भुरग्यां आमी भायर घेवन आमी बॅरलान तांकां अशें दाखयलां, कित्याक बॅरल दाखयला. सो बॅरलाक जे आमी तांकां एक्सप्लेन केला, जी ऑलरेडी जळार जी आसा, कशें जाता जेन्ना एक मनशा पासून दुसऱ्या मनशा जेन्ना वता पळय न्ही तातूंत मदीं जळार काम करता. जळार ना, आतां हांगा जर एक पेशंट आशिल्लो जळारच नाशिल्ले जाल्यार हो स्प्रेड जावपाक पावनाशिल्लो. सो आमी आयडेंटिफाय केल्ले कडेन अशें कळ्ळें, कित्याक आमकां थोडीशी ही बॅरल्स मेळ्ळी, थोडे टायर मेळ्ळे, थोड्यांनी वयर उडयल्ले आसात. आनी दुसरी म्हळ्यार स्लॅपाचेर वयर जेंगे टाकी आसात, सो टाक्याची धांकणी आसा, पूण तेंगे कितें आसा ते उदक फील करपा लागून एक बुराक आसता, तो बुराक तो वेवस्थीत पॅक करुना. सो आतां ह्या 7-8 दिसां भितर सगळें वेवस्थीत आसा, सगळी कंट्रोल आसा. जे हांगा 20 तारखेचे पयलीं आमी जेन्ना हांगा येवपाक जावची पयलीं तांकां ऑलरेडी बायट जाल्ले आसा, तेच आतां कितें आसता, एकदां बायट जालें की ते इन्क्युबेशन पिरियडाक उरता. 4 ते 10 दीस हो इन्क्युबेशन पिरियड आसता. ताका भितर एंटीबॉडीज हेका मनशा एंटीबॉडीज तयार जातकीर मागीर ताका सिमटम्स येवपाक लागतात आनी तेन्ना तो मागीर हॉस्पिटलांत वता. आनी हे बायट जो आसा हो जळाराचो पयलींचो. आतां आमी जेन्ना 7-8 दीस हो ड्रायव्ह घेतलो तेन्ना खुबशे कंट्रोला येयल्ले आसा. पब्लिकेक ज्या घरांक डेंग्यू जाल्लो त्या पब्लिकेन बी तुमकां त्या घरांतल्या मनशांक बी तुमकां हेल्प करपाक जाय आशिल्लो. आनी तांणी जावन भायर सरपाक, कित्याक आमी तांच्या गांवां आयला, कित्याक आमी पळय आयज गव्हर्मेंट सर्वंट आमकां ड्युटी टू गो आनी इन्स्पेक्ट कर म्हणून. पूण कितें आसा, पब्लिकान भायर सरून तांची वाडा पयलीं बरोबर दवरपा न्ही. आनी आतां हांगच्यान कितें जाता, वेगवेगळ्या वाड्याचेर गेले म्हणटा आमकां टेन्स जाला, कित्याक आमी कडेन तितलो मॅन पावर ना. आमी टेन्स जाला, आमचे कडेन लेबर लोक ना. आमकां लेबर करता हायर करपाक पडटा, परचेज करपाक पडटा तांकां. आतां लेबराचे कॉस्ट जाला 1000 वयर. सो तितलो आमकां फंडींग बी ना. सो आमी कितें केलां, आमी स्वताचे हेल्थ स्टाफ आमी धरून ती बॅरल परती मारता. ती कितें म्हणटा, आमी जेन्ना तांकां स्टार्टींग तेंचे फुड्यान गेला, ह्या बॅरलाक पळय ना म्हणपाक सांची करता. दुसरे तिसरे जाल्यार सेम बॅरल. सो आमकां परती मारपाक पडली. कोण बॅरल उदकी दवरता, उदकाचे बॅरल उरता, उदकी दवरता आनी ते तुमी सांगून सुद्दां आयकना की फायन मारपाची बी अशें कितें? फायन मारपाचें आसा, कितें आसा, आमी फायन मारपाचें ना आसा, ताका फायनींग आसा. कित्याक ते नुजन्स क्रिएट जालो. तूं एक जाग्यार सांगून जरी तूं आयकना आनी ताजे पासून दुयेंस स्प्रेड जातलें, इट इज अ नुजन्स.
खंयचो एक भागाचेर बाबा आमी सांगून पूण सुद्दां वेळ आयकना. येयला करची पडटलें करचें मागीर पडटलें वेळ आयल्यार करचें पडटलें पूण तेन्ना मात लोकांनी मागीर हें म्हणपा जायना न्ही कितें म्हळ्यार आमकां बाबा फायन मारली जावं आनी कितें केलें हें केलें तें केलें सो तो वेळ आयल्यार आमकां जे एज पर हेल्थ एक्टा प्रमाणे कितें आसा न्ही तें करचें पडटलें कितें? ना ह्या एरियाचे भायले आमकां सद्या ह्या सिजनाक जरी ना पूण म्हाका एकच लोकां कडेन एक हें आसा रिक्वेस्ट आसा जशी आमकां लास्ट टायम आमकां तारीर राजबाग तारीर आमकां इफेक्ट जाल्लो तशें आगोन आमकां खंयची एरिया आगोन आमगेली आगोन थंय पारवे फुडें अशें करून आमकां एरिया जाल्यो सो त्या लास्ट इयर ज्यो जाल्ल्यो पळय न्ही त्या एरियेक आमकां चान्सीस आसा परत आतां पावस स्टार्ट जालो कित्याक जून टू ऑगस्ट इज अ सामको हेजो डेंग्यूचो हबो जून टू ऑगस्ट हो सामको सिजन सो ह्या सिजनाक आमी सांबाळपाक कित्याक आतां आमी कितलें केलें फाल्यां हांगा सुद्दां आमकां तितलो डेंजरस जाता कित्याक कितलीं बॅरल आमी जरी सांगून गेले न्ही जाल्यार आनी 4-5 दिसांनी परत आसलें तशें उगडी दवरपाक शकता पावस स्टार्ट जातलो तेन्ना लक्ष दिवप जावपाना पयलींचो अनुभव घेवन तुम्ही त्या लोकल बॉडीज त्या मेंबरां आपूण हाडून तुम्ही तांकां कितें तांकां केला प्लस आमी एप्रील म्हयन्याक टोटल जितली आसा केला तशेंच म्हाजें आतां एक आमचो प्लॅनिंग आसा कितें काय म्हळ्यार आमी म्युन्सिपालिटी लेवलाक कावन्सिलरा कडेन उलयला आनी ह्या हेका लागून 8-10 दिसांनी आमी कित्याक पयलीं करूं ना 15 तारखेक मेयाचे पयलीं केलें न्ही जाल्यार आसलें तशें मागीर आसलें तशें कांयच फायदो जायना म्हूण आमी हो वीक आमी 20 तारीख ते 10 जून हो पिरियड आमी 20 दीस अशें दवरले कित्याक म्हळ्यार आनी ह्या फावटी आमी वेगळें ट्रेनिंग करपाक गेल्ले आमी लेबरर्स म्हळ्यार फॉर एग्जांपल पंचायत जावं म्युन्सिपालिटी तांकां लेबरर्स तांकां प्लस तेंचो कावन्सिलर जावं पंच अशी घेवन आमी एक गाडी हायर करपाक केल्ली आनी अशीं बेरलां जावं टायर्स सो तांकां आनी काडून दवरप म्हणप ना हाडले गाडयांक घातले ते वेले खंय तरी स्क्रॅप यार्डाक आमी उडयले सो हो आमी ड्रायव्ह करपाचो आतां ठरयला कितें काय म्हळ्यार आनी तो आमी म्युन्सिपालिटीक काणकोण आमी फर्स्ट फाटल्या दिसा आमी कितें करताले हें करताले तें करताले आतां आमी सगळी ड्रायव्ह घेतला सो नीड टू फॉग